नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स. श्रीपाद भाऊन विसव घेवपाची गरज. पक्षान संद दिल्यार उत्तर गोंयच्यान वेंचणूक लडोवपाक तयार म्हणटा आदलो आमदार दयानंद सोपटे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीचे हस्तुकी जातले जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण. थोडेच काम शिल्लक. गोयच्या सायबाचे फेस्त व्हडा उमेदीन. सामुहीक प्रार्थनेक हजारांनी भाविकांची ओल्ड गोवा उपस्थिती. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातल्या भाविकांनी लायली हाजेरी. टोलाच्या वादांतल्यान मडगांवां टॅक्सीकारांक काडलो शेपलावन. टोल कंत्राटदाराचेर गुन्यांव नोंद. मिझोराम विधानसभेच्या मतमेजणेक सुरवात. आतामेरेनच्या निकालात मिझोराम पीपल्स मुव्हमेंटाक आघाडी. वागातोर दर्यादेगेर फोग लावपाचो प्रकार पर्यटकां खातीर थारपाक लागला धोकादायक. थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. आता पळयात खबरो विस्तारांत. भाजपाचे उत्तर गोंयचे उमेदवारी खातीर श्रीपाद भाऊक आता पक्षांतर्गत आव्हानाक तोंड दिवचे पडटलेशें दिसता. दिलीप परुळेकारा फाटोफाट आता दयानंद सोपटेन उत्तर गोंयच्या उमेदवारी खातीर इत्सूक आशिल्ल्याचे उलोवन दाखयला. सोपटे म्हणटा श्रीपाद भाऊक आता विसव घेवपाची गरज आसा. तुम्ही आता म्हणजे नॉर्थ गोवाच्यान लोकसभेची वेंचणूक जी आसा ती लडोवपाचें चिंतला. जर तुमची तयारी कशी चल्ल्या आनी लोकांचो तुमकां प्रतिसाद कसो मेळटा? हे पळयात, निवडणूक लढवपाची तयारी चल्ल्या हे म्हणच्या परस जर पार्टीन जर ठरयले आणि म्हाका जर उमेदवारी दिली जाल्यार हांव लढटलो. पण निवडणूक लढच्या पयलींची तयारी करची आसता पळयात. ही तयारीच्या हातूंत उत्तर गोंयांत आज जर पळयलें हांवें जाल्यार कितलींशीं 2-3 वर्सां पासून उत्तर गोंयांतले 20 मतदारसंघ एक एक्सेप्ट आमचे प्रियो अदरवायज 19 मतदारसंघात म्हजो प्रवास हो चालूच आसता. ओके. कळ्ळें न्ही? कारण फॉर एक्झाम्पल बूथ सशक्तीकरण अभियान पार्टीन जबाबदारी संबंध गोंयची त्या माध्यमातून उत्तर गोंयचे आउट ऑफ 19 मतदारसंघात म्हजो पर्सनली प्रवास चालू जालो. त्याच्या व्यतिरिक्त म्हाका प्रभारी म्हणून 2-3 मतदारसंघाची जबाबदारी दितात. फाटले फावटी वाळपय, बिचोली, थिवी हाचे 1 महिन्या पयलीं जे कार्यक्रम आसले पळय ते म्हणटकच आय एम नॉट न्यू इन उत्तर गोवा म्हणजे नॉर्थ गोवान हांव नवो ना. कितलींशींच वर्सां हांव पक्षाचे संघटनेची कामाची जबाबदारी जी पार्टी दिता पक्ष दिता ती हांव निभयत आसा. फाल्यांच्यान सुद्दां हांव फाल्यांच्यान परत दुसरो प्रवास जो आहा म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघाची संघटना म्हणजे मंडळ समिती पासून बूथ समिती पासून ते पन्ना प्रमुख हे सगळ्या 20च्या 20 मतदारसंघातून फाल्यांच्यान हांव सुरूय करतलो. जेणे करून निवडणूक लढप हे वेगळेपण आसता आणि निवडणूक लढून जिखप हेका महत्व आसता. बरोबर नाही? आणि हेतून करून दुसरी कितें आहा, म्हाका कोणाचें मन दुखोवपाचें ना. कारण श्रीपाद नायक हे आमचे आदरणीय एक लिडर, ज्येष्ठ लिडर. आता एक दिसता पळय आमच्या घरान जाणटे असतात, कितलींशींच वर्सां ते आपल्या कुटुंबा खातीर टायम दितात, कश्ट करतात, सगळे करतात. तशेंच आमचे आदरणीय श्रीपाद भाऊन गेली 40 वर्सां भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून देशाची सेवा बरोबरच गोंयच्या जनतेची सेवा केल्ली आसा. बरोबर नाही? आता म्हाका खूप जाणां म्हणटा अशें दिसता की भाऊन आता खंय तरी एक रेस्ट घेवची. कारण 73 वर्सांची सर्व्हिस दिवन शेवटी कितें आसता माणसाक जाणटेपणान मात तरी रेस्ट ही जाय पडटा. बरोबर? सारकें. तेन्ना आमकां म्हणजे कार्यकर्त्यांक अशें दिसता की भाऊन स्वताहून खंय तरी निर्णय घेवचो आणि युवा पिढीक खंय तरी एक संधी दिवची. आणि ह्या पार्टीन मागले म्हूण मेळना. बरोबर? पार्टी तुजें काम पळयता, दिल्ली जबाबदारी कशी पार पडटा ती पळयता. फॉर एक्झाम्पल बूथ सशक्तीकरण अभियानाचो जबाबदारी सबंद गोंयची आसो. त्याचबरोबर आदरणीय मोदीजींची 9 साल बेमिसाल
सर्व्हिस म्हणजे सेवा त्या माध्यमाचो म्हाका फूल सबंद गोंयचो इन्चार्ज केल्लो. ओके. इन एडिशन पयर आनी काही जबाबदारी फक्त उत्तर गोंयचेच 20 मतदारसंघाची जबाबदारी दिल्ली आसा. हांव फाल्यांच्यान कामाची सुरवातय करतलो. येस. आणि इन एडिशन टू दीस पक्षाक जर सर हा भाऊ बी तुमचे कडेन अशें उलयला बीन की तुमी पळय कितें वेंचणूक ना लढोवची? ना तशें उलोवंक ना. हा. कारण पळय कितें आसा पळय राजकारणान शेवट पर्यंत त्या मनशाक आशाही असतात. नॉट ओन्ली भाऊ कोणेय असो तो हय. शेवट पर्यंत इमटेरियल ऑफ एज, इमटेरियल ऑफ हेल्थ, इमटेरियल ऑफ परफॉर्मन्स कळ्ळें न्ही. हय. प्रत्येकाक आशाही असतात न्ही. पण ओके. पक्षाचे लिडर ज्या पद्धतीन ठरयतात आणि येदागे त्याच माध्यमातून जर ठरयले पक्षान आणि एक उत्तर गोंयांत जर नवो चेहरो दिलो आणि समज फॉर एक्झाम्पल म्हाका जर संधी दिली तर डेफिनेटली म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. कारण हांवेन एक फावट जिल्हा परिषद आणि 3 फावटी आमदार जाल्लो आसा. भरपूर अनुभव आसा. आता फाटले फावटी खंय तरी 357 मतांनी हरलो. ताका 2-3 वेगवेगळी कारणां आसात ती तुमकांय खबर आसा. हय. म्हणटकच म्हाज्याशी इतलेंच सांगूं शकता रिगार्ड्स टू ऑर्गनायझेशन फ्रॉम बूथ लेवल टू स्टेट लेवल पर्यंत ज्यो गोष्टी पक्षाच्या हिता खातीर पक्ष बांधणी खातीर जी संघटनेची बांधणी करपाची म्हाका पुरेपूर ज्ञान आसा. जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीचे हस्तुकी जातले म्हणून कळटा. काम 100% पुराय. हेर बारीक सारीक काम रोखडेच जातले. देशातलो एक सोबीत सुंदर पूल म्हणून जुवारी पुलाची नामना आसा. पुलाच्या उरिल्ले दुसऱ्या लेनीचे काम पुराय जाला. पुलाच्या दुसऱ्या लेनीची लोड टेस्ट सोमारा सांजे मेरेन पुराय जातली. ते उपरांत कांय बारीक सारीक कामां उरल्यांत ती पुराय करतले अशें दिलीप बिल्डकॉनाचे उपाध्यक्ष अतुल जोशी हांणी सांगलें. हम लोगों ने लोड टेस्ट का स्टार्ट किया था कल तक पूरा कल शाम तक सारा लोड 100% लोड उसके ऊपर हमने दिया था और उसके बाद में उसको फर्दर 24 आवर्स मॉनिटर करना पड़ता है. सो बाय टुडे इवनिंग द लोड टेस्ट विल बी कंप्लीटेड और रिपोर्ट्स आर वेरी गुड, नो डाउट अबाउट दैट वन. रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करने में हमें लगभग 1 हफ्ते का समय लगेगा और उसके बाद में कुछ माइनर वर्क्स बचे हुए हैं. जो माइनर वर्क्स हैं वो भी बाय 10th और 15th एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड और उसके बाद में वी विल बी रेडी एनी डे वी कैन ओपन द ब्रिज. ये अब स्टेट गवर्नमेंट को एक बार हम लोग ऑफिशियली उनको लेटर दे दें वहाँ पे कि हम लोग ब्रिज ओपन करने के लिए रेडी हैं. उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसका कब इनॉग्रेशन करना है. यस, दिस वाज द लास्ट ब्रिज. यही एक बचा हुआ था पूरे तीनों पैकेज के अंदर. ये भी हमारा ऑलमोस्ट ओवर. पुराय क्षमतेन हो पूल सुरू जालो की पणजे मडगांव अंतर आनी गुणे जातलें तशेंच येरादारी खातीर सोपी जातली. डेफिनेटली काम गोवा में रहना, गोवा में काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है. गोवंस ने जो कहा जाए तो जो अफेक्शन गोवन से मिला है वहाँ पे लोगों का जो सपोर्ट मिला है, गवर्नमेंट का सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा डिले हुआ बिकॉज ऑफ द कोविड और भी बहुत सारे रीजन रहे उसके कारण. बट और इतना बड़ा ब्रिज बनाना कंट्री का अपने आप में एक आइकनिक ब्रिज है. इट्स डेफिनेटली इट्स एन ऑनर फॉर मी, फॉर माय कंपनी. मेळटा ते म्हायती प्रमाण 22 ते 24 डिसेंबर मजगती नव्या लेनीचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीचे हस्तुकी उक्तावण जातले. आयज आसा आमी जुवारीचो जो सेकंड जो फेज म्हणल्यार जो ब्रीज आसलेलो जो खंय पणजेंतल्यान मडगांव कनेक्ट करतालो तो खंय तरी आयज कंप्लीट जाल्लो आसा आनी जो हेचेर रोड टेस्टिंग जो आसलेलो तोय कंप्लीट जाल्लो आसा. आनी जे आमकां इन्फॉर्मेशन कळ्ळां की हो जो ब्रीज आसा जो खंय तरी नितीन गडकरी हेंच्या हातींतल्यान इनॉग्रेट जातलो असो आनी येता ते 22nd ते 24th हेच्या भितर हो ब्रीज इनॉग्रेट जातलो. आनी जशेंच हो जेन्ना ब्रीज जेन्ना ओपन जातलो तेन्ना खंय तरी पणजेंतल्यान जे मडगांव वचपी हांकां खंय तरी स्मूथ फंक्शन जातले, खंय तरी बेगीन पावतले. आनी जो ओल्ड ब्रीज आसा तेजे वयल्यान खंय तरी जे गाडयो वयताली आतां ती सगळी हे ब्रिजांतल्यान डायवर्ट जातली. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम पिळोजे. सोमाराक गोंयच्या सायबाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. 9 दिसांच्या नोवेनांक तशेंच ह्या फेस्ता खातीर गोंयच्या तशेंच कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्या भाविकांनी मोठ्या संख्येन हाजिरी लायली. हजारांनी भाविकांच्या उपस्थितीत प्रार्थना जाली.
भावांनो आनी भयणीनो, जेजून केलां तशें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी करुया. जेजून केलां तशें आमी करुया हो आमचो हेतू आसा आयचो. आमी इतली क्रिस्तांव लोक हांगा आसा, आमचे मदें दुस्पोट कित्याक जाता काय की जेजून सगल्यांक एकठांय केली, सगल्यांक कोणाक भायर रावंक ना. आमचे मदें गरीब कित्याक आसा काय, सगळ्या गरजेवंतांक जेजू पावलो. आमचे मदें झगडीं जातूच शांती कित्याक ना काय, कारण जेजून सगल्यांक भोगशिली. जेजून केलां तशें आमी करुया. हें आमचे कडेन जायना, करूंक एकदम अवघड. आमी करूंक गेले तर कांयच जावचें ना. आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. देवा, सोर मनशांच्या तारोका, आमा मनशां पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पितां. कुर्सा वरवीं मेळटोल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक हाडूंक भाग्यवंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानांक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोमारा मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर तणावाची स्थिती निर्माण जाली. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर प्रवेश शुल्क गेटीचेर टोल कलेक्टर आनी एका टॅक्सी ड्रायव्हरा मदीं वाद निर्माण जालो. टॅक्सी ड्रायव्हरान पार्किंग शुल्क दिवपी मनाय केल्ल्यान टोल कलेक्टरान टॅक्सी ड्रायव्हराक बडयलो आनी पळ काडली. हेर टॅक्सीकारांनी टोल कलेक्टराचेर कागाळ नोंद केली. जाल्यार हो टोल बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो दावो करून बंद उडोवपाची मागणी सावियो कुतिनो हांणी केल्या. कलेक्शन चलता, आमी पयलेसान पॉयंट आउट करीत आहा हे इलिगल म्हणून. हे लूट चल्ल्या लोकांचे, बारीक लोकां कडेन लुटून हे पयशे घेतात. आमी इतले सगळे एविडन्सा सकट आमी प्रोटेस्ट केल्लो फाटीं. आनी तेन्ना डेप्युटी जनरल मॅनेजर हांगा येवन तेणी एश्युरन्स दिल्लें की एंटायर सिस्टम कंप्लीट जावचे पयलीं आमी हे सुरवात करपा ना म्हण. पूण आज काल कितें काय म्हळ्यार परतून चालू केलें. आनी चालू केलें कशें, तुमी तांकां स्लिपूय दिना लोकांक आनी डबल चार्ज करतात. आमी RTI मागिल्ले आहा, RTI पयलीं आमकां दुसरे डॉक्युमेंट मेळ्ळे आहा आनी आमी टेंडर कसो करून मॅन्युपुलेट केला हांकां फायट करपा, लोकांक लुटपा. हे आमी हेजे मुखार दाखोवपा आहा. जो टेंडर जाल्लो तो मॅन्युपुलेट केला आनी डबल चार्ज हांगा लायिल्ले आहा. ते आमकां दिवपा ना तेंका करपाक. आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आहा हे पयलीं बंद करपा रे इमिजिएटली. कसलें वोटींग चलता. आज एकलो जो हे मागता, आपलो हक मागता, जेन्ना तो पार्किंग फी मागता, तेका तूं मारप. सगळे आखे गँग एकठांय जावन रेंट कार ते भितर गेले मरे. ती कस्टमर येते भितर गेलो गाडी घेवन. कस्टमर ते हांगा स्लीप घेतली आनी गाडी भितर घेवन गेलो तो. मागीर कस्टमरान कस्टमरान तेणें देंवयले गाडयेन, कितें हिशोब आहा ते केले आनी गाडी घेवन भायर सरलो तो. तेन्ना म्हळ्यार पार्किंग वाले ताका विचारलें खंय की बाबा पार्किंग पे कर. तेन्ना हांगा टायम जावना न्हू, 5-7 मिनट जाली टायम. तो आजून पार्किंग कशें ती 10 मिनट फ्री आहा न्हू. ते म्हणपाक खंय ना पार्किंग दिवपाकूच जाय. मागीर तेंगे कितें जालें आर्ग्युमेंट, तो दिना पयशे खाता एक खाता म्हणून तेणें भुरग्यांक सांगलें. मागीर ते म्हणपाक खंय ना तूं पयशे दिवपा जाय ना, तुका गाडी भायर सोडना आमी. तो गाडींतल्यान सकयल देंवलो. ताका भायर काडलें तेंच्यांनी यो भायर यो म्हणून. ते भायर काडले पळय. मागीर तो म्हणपालो कसलें पार्किंग ना, पार्किंग दिवपा जाय. मागीर ते उलयन उलोवन ते फाटल्यान कोण येले तुका दुखले दोग जाण भुरगे आनी एकटो काडून ताका मूठ मारले हांगा लोकां ते भुरगे. मागीर तो म्हणल्यार म्हाका सकयल पडलो न्हू, ते धांवले मारले ते भुरगे. आनी बाकी ते दुसरे गोवामाचे टॅक्सी आशिल्ले ते धांवन येले म्हणल्यार सगळे नाच जाले ते. मागीर तो भुरगो हांगा येयलो. मागीर आमी हांगा आशिल्ले गेटीन, मेन गेटीन. मागीर हांगा पळय जाल्यार हांगा बी सगळे ते धांवले मागीर. मिझोराम विधानसभेच्या मतमेजणेक सुरवात जाल्या. हे वेंचणुकेत खंयचो पक्ष जिखतलो हाचे कडेन सगळ्यांची नदर आसा.
मिझो नॅशनल फ्रंट आणि जोराम पीपल्स मुवमेंट या आघाड्यामध्ये सरळ लढत असा. या दोन्ही पक्षांनी सत्ता स्थापनेचो दावो केला. मतमेजणेचो आतामेरेनचो कल विचारात घेतलो जाल्यार जोराम पीपल्स मुवमेंट ह्या पक्षान 2 जागे जिखल्यात, जाल्यार 26 जाग्यांचेर हो पक्ष आघाडेर आसा. मिझो नॅशनल फ्रंट 7 जाग्यांचेर आघाडेर आशिल्ल्याचे चित्र पळोवपाक मेळटा. The results has showed that the ZPM is now has owned 1 seat and leading another 25 seats. Yeah. Sir, what is your first reaction? I'm not surprised. This is what I expect. Yeah, sir. Now the ZPM is now going to form the next government in Mizoram by getting the absolute majority seats. Let the full result come out. Let's wait for that, because the counting process is going on. I think it is too early. But sir, you are also leading in your own constituency. Yeah, seat. I know. What is you want to say? What do you say about this? No, at this stage I don't want to make any comment. Let the final result come out. But all the rounds have been, several rounds have been already conducted. And just few rounds have been left. Yeah. The ZPM is now become the single largest, not the single largest. It's likely. It is the biggest party. Yeah. Become the biggest party with the absolute majority. Yeah, it's likely to be. दर्यादेग वाठारांत पर्यटन हंगामाक नेट आयला. रातीकडेन मोठ्या प्रमाणात पर्यटक दर्यादेग वाठारांत येतात, पूण कांय हॉटेलांकडेन फोग लावपाचो प्रकार पर्यटकां खातीर धोकादायक थारपाक लागला. या प्रकाराचेर कांय थळाव्यांनी हुस्कोय उक्तायला. फायरवर्क्स म्हणटा तुमी भायर व्हरून मारा म्हणटा. आतां पळयात तुमी, आयज संडे जाला. आयज संडे जावन कितलो लोक येयलेलो आसा बिचार आपल्याच्या फॅमिलीक घेवन, भुरग्यांक घेवन. बट आतां हितून जर फायरवर्क्सान कोणाकूय कितें जालें, कोण रिस्पॉन्सिबल जातालो हितून? कोण रिस्पॉन्सिबल जातालो? ते हांव कितें म्हणटा, ऑथॉरिटीन कितें ना कितें एक्शन घेवंक जाय. एवरी डे एवरी विकेंड हिंगा फायरवर्क्स जाता, वीच इज रिस्किंग द लायफ ऑफ द पब्लीक एंड द ट्युरिस्ट ऑल्सो. सदां जाता केन्ना ऑल्टरनेट डेजान जेन्ना इव्हेंट जाता न्हू ह्या हॉटेलांनी, तेन्ना हितून खूब फायरवर्क्स जाता. आनी आमी पळयलात वागातोर इज नॉट सो फार फ्रॉम मोर्जीम. हिंगा मोर्जीम इज जस्ट 300 मिटर्स फ्रॉम हियर. कोलतडी मोर्जी आहा, आनी मोर्जे जे ऑलरेडी हायकोर्टान सांगलां की तेची सायलंट झोन, आनी हिंगा आदी न्हू टर्टल जाताली नेस्ट करपाक, एग्स लावपाक. आनी हे पळय तूं आतां इतलें पोल्युशन जाता, इतलें सावंड पोल्युशन जाता. ऑब्वियसली इट इज हर्टिंग द मरीन लायफ ऑल्सो, नॉट ओन्ली द पब्लीक बट द मरीन लायफ ऑल्सो. सो हांव आसा वागातोर बिचार. सो तुमी पळोवंक शकता ह्या फाटां आतां फायर क्रॅकर्स तुमी तेंच्यांनी पेटयला. सो ह्या फायर क्रॅकर्स इतल्या लोकांक डेंजर आसा. सो कोण बसलो जाल्यार समजा बँड जावन समजा तेंचेर उसोंक शकता. सो हांव मागता आमचे ऑथॉरिटी पुलीस फोर्स आहा ते एवरी नायट आनी एवरी डे पेट्रोलिंग करपाची गरज आहा. स्वता सर डेली बेटिंगाची चालू तेंची. आनी आमचो BJP सरकार म्हणटा पोल्युशन ते बोवा मारता. सो हो आतां पोल्युशन एका दिश्टी पडना काय म्हणटा. आनी सेकंड थींग म्हणटा आतां 10 सुमार बंद, आमची काजारां सगळीं 10 सुमार बंद. हेंची फूल नायट तेंची लावड म्युजीक आसता. हेंकां कंट्रोल करतलो कोण? हे ऑथॉरिटीन कितें एक्शन घेवंक जाय, एक्शन घेवंक जाय. कित्याक हे आतां चडूच जाला. हे फायरवर्क्स आतां पळय, फायरवर्क्सान मागीर व्हडल्यान म्युजीक आसतली, आनी ती म्युजीक 10 बंद जावंक जाय. ती 10 बंद जायना, ती 12, 1, 2 पासून चालूच आसतली. आनी ग्रामसभेन आनी पंचायती पासून हांवें सांगलेलें गाडी आमच्या वागातोर बिचार गाडयो येतात न्हय. ट्युरिस्टांक कोणूय गाडये बिचार गाडयो हाडपाची अलावडूच ना. आतां कित्याक येतात आनी कितें कसलो धंदो करता काय समजना ना हिंगा. पुलिसांनी मातशी एक्शन घेवची हेजेर. पोरसकडल्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 जंक्शनाचेर सर्कल घालचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मागणी पुराय केली ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. पोरस्कार काडल्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम चालू आसा. ह्या रस्त्यार अपघाताचे प्रमाण वाडत आसा. ह्या रस्त्यार काम चालू असताना एक लेगीत येरादारी पुलीस ना. हो रस्तो क्रॉस करपाक थळाव्यांक त्रास जातात. हाका लागून ह्या रस्त्यार सर्कल घालचो म्हण पंचायतीन थाराव घेतिल्लो, पूण MVR कंपनीन सर्कल घालचे सोडून रस्त्याच्या कामाक सुरवात केल्या. हो सर्कल लोकांच्या सुरक्षे खातीर घालचो ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी तिडक थळाव्यांनी उक्तायल्या. पंचायतींसून दिल्लेल्या जेव्हा दिला जाले 15 दीस जाले. कित्याक जायना? कित्याक आतां तेंच्यांनी येवन करता म्हणलेले, पूण ते अजून येवंक नासले. ते आतां येयले ते, पूण तेंच्यांनी काय पंचायतीक सांगून आपूण बाबा येवन काम चालू केला म्हणून.
कित्याक हे तेंच्यांनी येवन डायरेक्ट आमी रेजुलेशन दिल्लेलें हिंगा सर्कल जाय म्हणून आमी कॉन्ट्रॅक्टर पयलीं हांगा आयलो तो तेणी कितें सांगलें जे लोकांचे डिमांड आनी सर्कल कशें आमी हांगा सर्कल जाय हांगासर ताका लागून तेणी सांगलें आपण हेका उलयता PWD च्या डिपार्टमेंटाशी उलोवन ते करून घेवया म्हणटा अशें तेणी सांगलें सर्कल जातालो आनी हांगाय जातालो खूब एक्सिडंट जाता गाडी येतात न्हू 5 गाडी येतात आनी एक एक्सिडंट जाता हिंगा जर अंडरग्राउंड ब्रिज केलेलो न्हू जाल्यार एक्सिडंट जावचे नासले सरान सांगलें जाता तितको ते आतां हे बेगीन आपूण करता म्हणून सांगलें आमदाराक मेळ्ळा तुमी आमदारान सांगलेलें आमदारान नोट दिवंक लागलो आमी नोट दिल्लो पंचायतीनसून पंचायतीसून नोट पावला लागलो हे आमकां आमदारान सांगलेलें सरकारा लागून दिया बेगीन नोट म्हणून ऑलरेडी प्रोसेस करून आमी फुडें धाडलेलो या आणि न जाले जाल्यार तुमी कितें करतले नाल्यार आमी हे बसतात मागीर अशें आमी न्हिदतले ओके जायना जाल्यार आनी कितें करपाचें नाल्यार लोक मेले जाल्यार जबाबदार कोण आतां तो ऑफिसर सांगतात थंयसून येवंक जायना ताका सांगल्यार 24 तास थंय रावता ते लोकांक आपलें डायरेक्शन दाखोवपाक कोण रावतलो कोण तांकां सांगपाक जाय न्हू आनी कितें जाय जाल्यार कोण तुमचें नाव कशें आहे म्हाजें दिपाली शेखर रेडकर तुमचो काय डिमांड आहा आतां आतां आमकां सर्कल एक कितें तरी करपाक जाय आमचे भुरगीं वयता कॉलेजी वयता इस्कॉला वयता बाकी जाणटी सगळीं बाजार आमी वयता बाजाराक वयता आनी खंय वयता आमकां सुद्दां तशेंच जाय MVR कंट्राक्टराक विचारल्यार सांगता भौशीक बांदकाम विभागा कडेन उलोवून हो सर्कल घालतले आनी फाल्यांच्यान ह्या कामाक हात घालतले अशें उतर MVR कंपनीच्या कंट्राक्टरान पळोवणी वेळार थळाव्यांक दिलें ड्राइंग ऐसा बनाया था आप लोग सर्कल पूछ रहा है PWD से हम लोग प्रपोजल लगाना है कभी बनाएंगे अभी हम लोग कल से प्रपोजल चालू करेंगे कल से वो पंचायत ने आपको मेमोरेंडम दिया था ना वो पूछा नहीं एक बार मेमोरेंडम दिला यांच्यानी एक तर आमकां विचारूंक जाय गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर सोमारा 4 डिसेंबराक गोंयचे साहेबाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयतात फेस्ताच्या निमतान गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी समेस्त गोंयकारांक फेस्ताची परबी भेटयली गोंयचे फेस्त आणि गोंयच्या फेस्ताच्या निमित्तान गोंयभरांतले सगळे आमचे क्रिस्तांव भाव तशेंच बाकीचेय लोक त्या फेस्ताच्या निमित्तान ओल्ड गोवाच्या चर्चीक येता गोंया भायल्यान येवपी कितलेशेच भावीक आसात जे कंटिन्युअसली चलून गोंयच्या फेस्ता खातीर आमच्या ओल्ड गोवाच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर ह्या चर्चीक सगळे जाण येता समेस्त गोंयकारांक आनी त्याच बरोबर देशांतल्या सगळ्या म्हज्या क्रिस्तांव भाव भयणीक गोंयच्या फेस्ताच्यो उणीत परबी आनी ह्या फेस्ता खातीर जे खास करून सगळे विशेश करून चलोन आपूण प्रे करपा खातीर हांगासर येता तांकां विशेष परबी तांचे खरोखरूच मना पासून तांकां तोखणाय करीत दितली थोडी फाल्यांच्या फेस्ताच्या पयल्या प्रेयराक हांवूय बी प्रेजेंट थंयसर आसतना हांव समेस्त गोंयकारांक परत एकदां फेस्ताची उणीत परबी दिता गोंयतलो एक प्रमुख उत्सव पैकी तो एक उत्सव आसा गेली 15 दीस हो उत्सव मोठ्या दबाज्यान चलता हांव सगळ्या क्रिश्चन भावांक आनी सगळ्या गोंयकारांक ह्या ओल्ड गोव्याच्या सेंट झेवियराच्या फेस्ताची परबी दिता आनी सगळ्यांच्या ज्यो भावना आसात ह्यो भावना त्या सेंट झेवियरा कडेन भावना आसात गोंयभारचे लोक थंय ह्या भक्ती भावांनी येतात तांकां सगळ्यांक हांव परत एकदां मना पासून शुभेच्छा दिता गांवठी मोठे मीठ तयार करपा खातीर आगर तयार जातना दिश्टी पडटात रायबंदर हे मिठा खातीर फामाद आनी बऱ्या दर्जाचे मीठ दिवपा खातीर आगर तयार करपाक कामगार राबतना दिश्टी पडटात जानेरा सावन मीठ काडटले पळोवया हो खासा रिपोर्ट मोठे मीठ खूप फामाद गोंयभरच्यान लोक मुद्दम हांगासर हे मीठ विकते घेवपाक येतात व्हडले व्हडले पंप लावन आगर सुकोवपाचे काम चल्ला उपरांत मेरो घालून चौकटान खाऱ्या उदकांतल्यान मीठ काडटले हे करतले जाल्यार एक दामास म्हूण प्रकार आसा कामगार पांयान माती मळोवन थंयची सुवात सपाट करतात ही महत्वाची प्रक्रिया कसली जावता घेनासतना पांयान हे काम करतात सुवात सपाट जातकच हातून खारें उदक घालून मीठ काडटले फाटलो म्हयनोभर हे काम चलता आनी सगळे जाग्यार घालसर आनीक एक म्हयनो वयतलो कामगार सांगतात कितके दीस लागता हे करपाक हे आतां 15 दीस जातले न्ही हय आनी कितें वापरिना ना तशी हे करनात पांयानूच पांयानूच करप हय पांयानूच करप
फूल आता आहा तितले पांयान करतले तुमी होय आता पहिले आता उदीक असले पळय ते 5 किलोमीटर फोडची पडटा पळय आगे देव अशी आता ते सुकले म्हणटा ते बसोवची पडटा ओके ओके पांयान चिड्डून चिड्डून बसो होय आता ते सुकले मातशी हय त्याचा त्रास जाता त्रास जाता पाय त्रास जाता हय उदक हाडटले भितर परत ना 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 मागीर ते गोंयचे आग्रांतले गांवठी मीठ मोठे मीठ म्हणटा ते फामाद मीठ आणि हे मीठ काडपाची तयारी आतां चालू जाले आमी आसा रायबंदर सॉल्ट पॅन्स म्हणटा ते गोंयभर फामाद हांगासरले मीठ म्हणटा ते खूब फामाद गोंयभरचे लोक हांगासर येता आनी मीठ विकते व्हरतात तुमी पळोवंक शकता आतांच्यानूच म्हणटा ते हे मीठ काडपाच्या कामाक लागलेले आसात कामगार चालीक लागलेले आसात हांगासर तुमी पळोवंक शकता हे म्हणटा ते दामास म्हणटा ते आगर आटयतकूच अश्यो मेऱ्यो घालतात आनी अश्यो चौकट्यो मारून हांगासरली माती आसा ती पांयान मोवन घट करून ती लेवल करतात मागीर ती माती एकदां लेवल जाली त्या खारें उदक ह्या हितूनी घालून स्क्वेरांनी घालून ते आटयतात आनी मागीर तितूंतल्यान मीठ काडटात आतां म्हयनोभर जाले आतां हे दामास म्हणटा ती ही प्रक्रिया तेंची चालू आसा आनी तुमी पळोवंक शकता इतके काबाड कश्ट करून ओतान राबून आपले आंग आनी झुरोवन हे कामगार आसात हे आमचे बायल कामगार आसात ती पासून इतके घाम काडून हांगासर काबाड कश्ट करता देखून आमकां हे गांवठी मीठ म्हणटा ते आमची ओळख ज्या शिवाय आमचें जेवण रुचीक जायना नुस्त्याक कडीक कशी रूच येना त्या काडपा खातीर ती मेहनत करतात दुसऱ्या आग्रान आतां आगर आटोवपाचें काम चालू आसा बरे व्हडले हेवी मोटर घातल्यात पंप घातल्यात आनी ते आगर आटोवन अश्योच मागीर मेऱ्यो घालून हांगासर मीठ काडपाचें काम सुरू जातलें आतां हे काम जाता म्हणसर एक म्हयनो वयतलो हे लेवल करता म्हणसर जानेरा मेरेन हांगासर मीठ काडपाची प्रक्रिया सुरू जातली गोमंतक टीव्ही खातीर रायबंदरच्यान समीप नार्वेकार टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही हर्ष